एकात्मतेचो संदेश दिवंक सरदार पटेलाचो नर्मदेचेर जागतीक विक्रमी पुतळो उबारपा खातीर नरेंद्र मोदी बरोबर गोयचे बीजेपीनूय पेंगट बांदला। पुतळ्या खातीर 190 पंचायतींतल्यान शेतकारांकडच्यान एकठांय केल्ल्या लोखणाचें सामान केपें आनी म्हापशा बांयगणी एकठांय केला। मंगळारा म्हापशा उत्तर गोंयचे सगळ्या पंचायतींचे प्रतिनिधी आनी आमदार मंत्री पुतळ्या खातीर लोखण माती घेवन एकठांय आयले। सरदाराचो 182 मीटर उंच पुतळो नर्मदेचेर 5 वर्सां भितर उबो करतले। खरे म्हणजे या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान लोखंड जशें आमी थंय पावयतले, माती जशी थंय आमची त्या पुतळ्या खातीर पावयतले, तशें या देशांतली जी 125 कोटी जनता आसा त्या जनतेच्यो राष्ट्रीय एकात्मतेच्यो भावना आमी थंय पावोवपाचे आसात। हे या कार्यक्रमाचे महत्व आसा। तर हांगसर प्रत्येकाच्या मनाक, प्रत्येक देशवासियाच्या मनाक देशा संदर्भात, एकतेच्या संदर्भात खंय तरी त्याची जाणीव तेच्या मनात सदांच उरूंक जाय आनी म्हणून ह्याची आवश्यकता आसा। आनी म्हणून संपूर्ण देशातून ज्या शेतकऱ्यांनी कष्ट केल्ले, ज्याच्या पासून खंय तरी आमकां सगळ्यांक जेवंक घातला, अशी जी काही हत्यारां, जुनी हत्यारां जी पडून उरल्यात, हे सगळं तेजे लोहा एकठांय करून ह्या पुतळ्यातून जवळ कितलेशे खंय तरी 350 फूट उंचचो पुतळो बांदपाचें आसलें की सदांच तो आमकां याद उरतलो। पण दुर्दैवान अनेक हांगा पॉलिटिकल लिडरशीप आसा जांकां श्यामाप्रसाद मुखर्जी खबर ना आनी जांकां सरदार पटेलूय खबर ना। तांच्या बोडक्यान फक्त चरबी भरलेली आहा, थोडी आंगातली चरबी वयर गेली आसतली। ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी म्हणजे RSSचो फावंडर हे असले शोध लावपाक लागले। तो काँग्रेसीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातलो मंत्री हे तांकां खबर ना। तांच्या स्पोक्स पर्सनाक सरदार पटेल हो काँग्रेसचो गृहमंत्री हे खबर ना। तांकां दिसला तो BJPचो कंट्री लिडर म्हणून। तांकां दिसला डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हो BJPचो लिडर। बरोबर आसा, ताणें जनसंघाची स्थापना केली कारण तांकां लक्षात अशें आयलें की काँग्रेस सत्तेर इंडिपेंडंट जातकच गांधीजीन जे सांगलां की काँग्रेस गुठ लावन नाच करप, त्या गांधीजीन सांगलेलें हो गांधी भोवतेक करपाचो आसा काँग्रेसीक नाच करप। कलर्स चॅनलाच्या इंडिया गॉट टॅलंट नाचाचे सर्तीन अमित राजपूत आनी साक्षी कुडतरकार ही गोंयची जोडी सेमी फायनलीन पावल्या। शेनवारा 8 आनी आयतारा रातीं 9 तारखेर कलर्स चॅनलाचेर ही कार्यावळ दाखयतले। नाचाच्या सर्तीन गोंयची जोडी पयलेच फावट सेमी फायनलीक पावल्या। पणजेच्या एक्स्ट्रीमस डान्स अकादमीन शिकपी अमित राजपूत आनी साक्षी कुडतरकार ही जोडी कलर चॅनलावेल्या इंडिया गॉट टॅलंट्स ह्या सर्तीच्या सेमी फायनलीन पावल्या। ही कार्यावळ 8 फेब्रुवारीक कलर चॅनलाचेर दाखयतले। हेर जायत्या सुवातींनी जाल्ल्या सर्तींनी ह्या दोगांकय इनामां मेळ्ळ्यात। आम्ही इंडियाज गॉट टॅलेंट या सीझन 5 या डान्स अँड रियलिटी शोन सिलेक्ट जाला। आम्ही 2 राउंड ऑलरेडी दिल्ले आसात आनी आम्ही सेमी फायनलाकूय सिलेक्ट जाला। आम्ही तुमकां सांगपाक सोदतात की आमचो जो फर्स्ट टेलिकास्ट आसा तो सॅटर्डे संडे मीन्स 8 आनी 9 तारखेक टेलिकास्ट जातलो। सो प्लीज तुमी पळयात आनी आमकां सपोर्ट करा, आमकां एनकरेज करा। फर्स्ट टाइम फ्रॉम गोवा दोगांय आमी थंय एज अ ऑडिशन फ्रॉम गोवा बोथ ऑफ कपल वी वेंट देर आनी आमी फर्स्ट राउंड आमचे क्लियर जाले। थंय इतके हजारांनी लोक असले, डिफरंट टॅलंट असले थंय आनी आमी लॅटीन डान्स एज अ लॅटीन कपल म्हणून गेल्ले थंय आनी स्लोली सेकंड राउंड सुद्दां आमी क्लियर केले आनी आज आमी सेमी फायनली पावला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। न्यू डॉन आशादीप स्कुलाच्या खासा भुरग्यां खातीर आशियान डे ही खाशेली कार्यावळ वास्को जाली। तुम भी चलो हम भी चले हो संदेश दिवपी हे कार्यावळीन स्कुलाच्या भुरग्यांनी कितल्योश्योच सांस्कृतीक कार्यावळी केल्यो। राज्यपाल भारतवीर वांचू खासा सोयरे आशिल्ले। पळयात कार्यावळीची एक झलक।
इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.